नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बेतलान डिफेन्स एक्सपोक मान्यताय DDSSY हेल्थ इन्शुरन्स कार्ड नाशिल्ल्यांकडच्यान वसुलीचे मुख्यमंत्र्याचे संकेत। IDCचो खंय उद्देगाक उपेग जायना। कसिनो निमाणे मोपा पावता म्हणून काँग्रेसीक दुबाव। थंयच्या लोकांक विचारला काय म्हणून हुस्को। डिसेंबर मेरेन तरी कसिनो हालयतले काय म्हणून काँग्रेसीचो प्रश्न। सोनचे मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक 2 म्हयन्यान उदकाची लायन घालपाचे सरकाराचे उतर। तो मेरेन प्रत्येक फामिलीक दर दिसा 650 लिटर उदका पुरवण। हायकोर्टाचो निर्देश। कुळ कायद्याची मोडतोड करून कुळांक काबार करपाचे सरकाराचे कर्म। काँग्रेसीचो मांद्रे सभेन निषेध। भावून केल्लो कुळ कायदो बदलपाची गरज कितें? मुख्यमंत्र्याक प्रश्न। लकी 7 कसिनो बोटींक मांडवीन जेटीर पार्किंग दिवंक सरकाराक फोर्स करूंक शकना। बोट रिस्की। हायकोर्टान केले स्पष्ट। अंडर वॉटर सर्वेक बेती बेऱ्या 7 दिसाचो प्राझ। आणि अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कपान गिनी कोस्टारिका मॅच 2-2 ड्रॉ। स्पेनान निजेराक 4 गोलांनी मारले। बेतलान डिफेन्स एक्सपोक सरकारान मान्यताय दिल्या, मात तो कायमचो व्हेन्यू करपा विशीं वेगळो निर्णय घेवचो पडटलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडिया कडेन उलयला। DDSSY हेल्थ इन्शुरन्साचेर पयशे मोडप आनी हॉस्पिटलां फुकट चलोवप खंय सरकाराक परवडपाचें ना। कार्ड नाशिल्ल्यांकडच्यान थोडी तरी वसुली करचीच पडटली। IDC करपाचो मूळ हेतू पळयल्यार उद्देगाक आतां ताचो व्हडलोसो आदार जायना म्हणूनय पर्रीकार एके जापेर उलयलो। डिफेन्स एक्सपोक तत्वता मान्यताय दिल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगला। हेल्थ इन्शुरन्स स्किमी उपरांत आतां सरकाराची हॉस्पिटलां पेड करपाचोय विचार चल्ला। डिफेन्स एक्सपो बेतलानूच। डिफेन्स एक्सपो किटला बेतलान घेवंक सरकाराचे डिफेन्साक ग्रीन सिग्नल। गोंय सरकारान डिफेन्साक एक्सपोक तत्वता मान्यताय दिल्या। पर्रीकार। गोंयान डिफेन्स एक्सपो पर्मनंट व्हेन्यू करपाचेर अजून निर्णय ना। DDSSY स्किमी उपरांत सरकारी हॉस्पिटलां जातली पेड। इन्शुरन्स स्किमीचेर पयशे घालून हॉस्पिटलां फुकट चलोवंक परवडना। हॉस्पिटलां पेड जाली तरी लोकांक बिलान बरीच सूट। सरकारी हॉस्पिटलां खंय 1 डिसेंबरा सावन पेड। नोकऱ्यांच्या बाबतींत गोंयची इंडस्ट्री फेल जावंक खंय IDC जबाबदार म्हूण ताणें बेरोजगारी काडून IDCच्या माथ्यार मारली। दुर्दैवान आमी ज्यो इंडस्ट्रीक मदत करपाक ऑर्गनायझेशन केल्ल्यो तातली सगळ्यांत म्हत्वाची ऑर्गनायझेशन IDC, which has become absolutely non-industry friendly. Industry friendly not it is not a friendly organization. We are trying to make it friendly organization. ताजे खातीर जे कितें करपाचें तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। लोकांक ज्यो संवयो जाल्ल्यो आसता वायट त्यो संवयो इतल्या इजिली वचना। बॅड हॅबिट्स डोंट गो दॅट इजिली। गव्हर्मेंटाच्या सुद्धा सेक्टरान चुकीच्यो ज्यो जाल्या संवयो जाल्या त्यो संवयो इतल्या इजिली वचना। Easy money is resulting into destruction of industrial network in Goa, which we are trying to restore. BJPच्याच फाटल्या सरकारान खंय फाटली 3 वर्सां लॅपटॉप दिवंक नाशिल्ल्यान आतां ताचेर लोड आयला। 35,000 लॅपटॉपाक ऑर्डर इश्यू केल्या। पयले 15,000 जे आसा त्यांच्यानी 12वी पास जाली आनी जे आतां इंजिनियरींग कॉलेज किंवा फुडल्या हाका गेले तांकां पयलीं मेळटलो, which will start any moment now. Maybe by November 10-15 it will get over. Second will be to the 12th standard. The third will be 11th standard. Problem हा की गेल्या 3 वर्सांना काय म्हजे लोड आहे। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। कसिनो निमाणे मोपा पावता म्हणून काँग्रेसीक दुबाव। मोपा एअरपोर्टा लागसार कसिनो हालोवपाची सरकाराची लक्षणां दिसतात म्हूण AICC सेक्रेटरी गिरीश चोडणकर उलयला। थंयच्या लोकांक विचारला काय म्हणून सरकाराक ताणें प्रश्न केला।
फाटल्या 5.5 वर्सांत सरकारान कसिनोक मांडवीनूच 11 फावट एक्सटेन्शनां दिली। डिसेंबर मेरेन तरी कसिनो हालयतले काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। पर्रीकर ओपोजिशन आसतना काजिनोच्या नांवान हात देतालो, काजिनोच्या नांवान मशाल यात्रा काडटालो आनी 2012 मेरेन सावन बाब मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जातकर ताणें इमिजिएटली फर्स्ट हें केलें की काजिनो आमी ताबडतोब काडटले। 2012चें तेजें आश्वासन गेल्या 5.5 वर्सांत जवळ जवळ 11 एक्सटेन्शनां ह्या BJPच्या सरकारान ह्या काजिनोवाल्यांक दिल्यात। पांडुरंग मडकयकार जेन्ना एक स्टेटमेंट केल्लें की गोंय हें आनी गोंयचो सरकार हो काजिनोवाले चलयता म्हणून, इवन गोंयचो मुख्यमंत्री कोण आसचो आनी तेंच्यो गोवा गव्हर्मेंटाच्यो पॉलिसी कश्यो आसच्यो हे काजिनोवाले ठरयतात। आनी म्हाका दिसता पांडुरंग मडकयकाराचें हें स्टेटमेंट परत परत हो सरकार BJP सरकार पर्रीकर सरकार खरें करून दाखयता। कॅन वी एक्सपेक्ट दीस गव्हर्मेंट that this casino will be shifted by December 2017? मोपा एअरपोर्टा कडेन खंय तरी ते रिअलोकेट करपाक सोदतात। तेन्ना सरकारा कडेन उलोवपाक सोदता, विचारपाक सोदता की न्ही ज्या लोकेलिटीन तुमी शिफ्ट करतात, ज्या एरियान तुमी शिफ्ट करतात त्या लोकां कडेन तुमी बाचाबाच सुरू केल्ली आसा काय कितें। हेणी सांगलेलें अरेबियन दर्या व्हरून आमी बुडयतले म्हणून काजिनो, ते बुडोवपाचें सोड, हे पुजा करतात, हे काजिनोची पुजा करतात, बुडोवपाचें सोडून। हायकोर्टाच्या आडसाक रावन सरकार लकी 7 खंय साल्वार करता। The owner of this, whatever you call it, Lucky 7 or whatever, so he is actually does not respect the law of the land. When the captain of ports tells him not to transport your ship during that season, he bypasses everyone and gets it. What does this mean? This means that he has the blessing of the chief minister, and so he makes the statements on behalf of government. So तो म्हणटा आपूण आपल्याला जालो म्हणतो काजिनो, पण स्टेटमेंट केल्लो आसतना he is on record. But CM is saying it is given by High Court. Permission was given by High Court. They are using High Court. Actually, they know how to fix the things by using the lawyers and how the things to be done. मागीर हायकोर्टाचे घालप, हायकोर्टान तांकां कांयच सांगूंक नाशिल्लें आनी मागीर ते हायकोर्टा यूज करता। हायकोर्टान खंयच सांगूंक नाशिल्लें परमिशन दी म्हणून त्या वेसलाक भितर येवपाक। परवरी मिनिस्टर ब्लॉकान मिडियाक एंट्री रिस्ट्रिक्ट केल्या म्हूण काँग्रेसीन निशेधूय केलो। हांव ह्या सरकाराचे निशेध करता की ह्या सरकारान ज्या दिसा कॅबिनेट मिटींग आसता त्या कॅबिनेट मिटिंगेच्या दिसा खंयचोच मिडियाचो मनीस भितर पावपाक जायना हेजी ताणें तुर्तूत केल्या। तुमी जर थंय कांयच लिपोवन करनात, तुमी चोरपाचें कांयच भानगडी करनात जाल्यार मिडियाक तुमकां आडोवपाची गरज कशी आयली। काँग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीन ह्या घटनेचो निशेध करतात आनी मनोहर पर्रीकर जो मुख्यमंत्री ह्या प्रदेशाचो आसा ताजे कडेन मागता की तूं सदांच सांगता तूं झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणटा आनी तेवच्यान मिडियाक बंद म्हणटा। हे नाटक तुगेलें लोकांक कळना। तूं द झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणटा, तूं म्हणटा आपूण क्लीन, आपूण करप्शन सामकें बंद करतलो, हें लोकांक खबर आसा करप्शन कितलें चलतें। एटलिस्ट मिडियाक जें बंद केलें आसा ती बंदी तूं ताबडतोब फाटीं घे। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय सुभाष कुटवळकर। भारतान बेकायदेशीर घुसून राविल्ल्या रोहिंग्या मुस्लिमांक भायर काडचे म्हूण राष्ट्रप्रेमी नागरीक आनी हिंदुत्ववादी संघटना मागतात। रोहिंग्या खातीर रॅली काडटल्यांची चौकशी जावंक जाय म्हूण तांणी DGPक निवेदन दिलां। शिष्टमंडळ DGPक मेळ्ळे। दिवचले, मडगांव, वास्को रोहिंग्या खातीर जाल्ल्यो तश्यो रॅली ह्या फुडें जावंक जायना। DGPन खंय ताका लक्ष घालता म्हूण सांगलां। जे 3 रॅली रोहिंग्याच्या समर्थनान जाल्यात, वास्को, मडगांव आनी डिचोले, ह्या संदर्भात हांगासर कितें कनेक्शन आसात आनी रोहिंग्याचो हांगा गोव्यान वावर आसा काय कितें आनी त्या खातीर तांकां समर्थन केलें वता काय कितें ह्या संदर्भात निवेदन घेवन गेल्ले, ताची चौकशी सकयल पोलीस तपास जावचो ह्या दृश्टीन आनी त्याच बरोबर संपूर्ण राष्ट्रांत जे मुवमेंट सुरू जाल्यार डिपोर्ट रोहिंग्या म्हणून त्या विशयी जागृती जावची ह्या दृश्टीन हें म्हत्वाचें कार्य आसा। आनी त्या खातीर जे आमी DGP कडेन मेळ्ळे तांकां संपूर्ण हे दाखोवन दिलें आमी की ISIS सारक्या संघटनेशी तांचो हात आसा
ह्युमन बॉम्ब्स म्हणून रोहिंग्या मुस्लिमांक ताणें युनो सारके हांगासर दिल्ले आसा आनी आझाद मैदानाचेर मुंबयची मोठे 2012 रोहिंग्याच्या समर्थनान रॅली जाली थंय इतले हल्ले जाले आनी इतलो व्हडलो आतंकवादी सारकी घटना घडल्या सारकी थंय घडली की पुलिसांचेर हल्ले जाल्ले, प्रेस रिपोर्टरांचेर हल्ले जाले. तर अशे रॅली जर गोंयांत जावपाक लागल्यो जाल्यार खंय तरी गोंयच्या लोकां भितर असुरक्षितेची भावना ही निर्माण जाल्ली आसा की हांगासर ह्यो रॅली कित्याक. त्याजीन ह्या प्रकरणात खंय लक्ष घालपाचें उतर दिलां. We cannot express anybody's thought, anybody's expression. ठीक है, लेकिन अगर पीछे कोई और ऑर्गेनाइज्ड कोई एंटिटी है या उसके पीछे कोई और मंशा है या इसके पीछे ऐसा करने से मान लो कोई कम्युनल एंगल या कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, then it's a serious issue. It should be looked into. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.